पयले जो सुवातेर सांगचें म्हटल्यार हो जो पावस येयला पळय तो प्री मॉन्सूनाच्या पयलीं पावस येयल्लो आसा, म्हणजे अनएक्सपेक्टेड रेन येयल्लो आसा. आमच्या सगळ्या कावन्सिलरांनी आपल्या वॉर्डान प्री मॉन्सून काम स्टार्ट केल्लेलें, पूण देवाचे कृपेन तितलें फ्लडींग जावंक ना. मातशें जालें उदीक भरलें तें पयलें बरें आहा. पूण आतां हें जें जालां पळय काल आनी पयर रातच्यान अशें सोडलां की सगळी सिवेज आहा पळय सिवेज, म्हाका दिसता सिवेज फूल सिवेज बायणा एरियांसून ते तेंच्यांनी पंप करूंक ना आनी तेंच्यांनी रिवर्स फ्लो सोडलेले आसा. त्या कारणान पूर्ण सगळ्या मेस्तावाड्याच्या फाटल्यान जे शेत आसा त्या शेतान सुद्दां सिवेज भरलेलें आसा, काळें उदीक जमलेलें आसा. ते सगळी सिवेज आयज तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हे जे आतां आमी लेक म्हणटा पळय हांगा उदीक भरलेलें फक्त सिवेजीचें उदीक भरलेलें आसा. हांव हांगा सायडीकूच रावता. आमच्या सगळ्या वाठारांत सगळे हांगा जे लोक रहिवासी रावता पळय तांकां सामको वास येता सारको. वास असलो वास येता की घेवपाक गावना पळय तसो. हे सगळें सांगचें म्हटल्यार एकूच हें आहा की हो जो हे जे फ्लो उदीक आहा पळय ते सारकें फ्लो जावपाक जाय. जे जो कलवट जो रेल्वेचो थंय हें आहा ब्रीज आहा त्या पोंडासून जें उदीक व्हांवता पळय ते ब्लॉक केल्लेलें आसा. कालूच म्हाका म्हाजे एक कलीग कावन्सिलर बाबा लिओ रॉड्रिगसान सांगलें की थंय तेंच्यांनी मेर घातले आनी बंद केल्लेलें आसा. हांव ऑलरेडी आतां MLAक सांगतलो की ते इमर्जन्सीचेर ते काम करपाचें आहा, करपाक जाय. कित्याक जाणा ते जे जो मेरेन ते रेल्वे आपले बांद ओपन करिना आनी हें उदीक वयचेंच ना. हें सगळें स्टॅग्नंट आहा. आतां तुमकां आतां सुद्दां वास येता हांगा. हे स्टॅग्नंट आसल्या कारणान हांगा उदकाचो वास येता. सिवेज सोडल्यार बरी गजाल आसा. सिवेज सोडल्यार तेंचे चल तांकां ओवरफ्लो जाता म्हणून, पूण हांगासून फ्लो तरी सारको वचपाक जाय. हो फ्लो तेजो सारको ना. सो म्हाका दिसता तो जाता तितलो बेगीन तो तेंच्यांनी ओपन ते तोंड ओपन करपाक जाय. त्या निमतान हो फ्लो वयतलो. पयरची गजाल आहा ती तेन्ना म्हाका रातचो फोन येयलो अरावंड 10-11 सुमार आनी हांव नेक्स्ट डे थंय सायटीर गेलो आनी पयलें जाल्यार फूल ते शेतान नल्ला सोडून शेतानसून तें पास जालें काळें उदीक. आनी आमी पयलें आनी आमी तें JCB घातली फाटीं कितें तांचो दुसरो आनी एक रिपोर्टर आहलो तो येयल्लो थंयसर आनी तें दाखयलें. आनी एक्चुली हांवें आमच्या सॅनिटरी इंचार्ज आमचो महेश आहा ताकाय सांगून हें केलें आनी हेल्थाकूय फोन मारलो आनी सांगलें बाय हेचेर तुमी कितें कारवाय करा. कित्याक एक्चुली घाण बी कित्याक आनी वास इतलो घाण मारतलो तेचेर कितें तरी कारवाय जावपाक जाय. आमी ऑलरेडी चिंतलेलें आसा. इवन हांव आमदारा कडेन उलयलो, आमदाराकूय सांगला तूं खंय तरी तुज्या वाटेन तुमी एक्शन घेया म्हणून. कित्याक हें बरें न्हू कोण कितें करता आनी आमचे गोंयकारूच जे कोण सोडटा ते गोंयकार तेंच्यांनी चिंतपा बाबा तशें करनाका. आमचे कडेन सिस्टम आसा हांगा टँकर आहा, टँकरान तुमी सिवरेज तुमी खाली करपाक शकता. अशें हें करना कित्याक लोकांची ते शेतां आसा, शेतान तितून तेंचें तें उत्पन्न जाता तितून तेंचें पोट भरता. खंय तरी लोकांनी चिंतपाक जाय आनी खंय तरी बंद जावपाक जाय. आमची कारवाय चालू आहा. तुमच्याय माध्यमांतसून हांव लोकांकूय सांगूंक सोदता जे कोण सिवरेज असली घाण सोडटा तेंच्यांनी सोडची न्हू म्हणून. कितें दुबाव बी आसा तुमकां कितें मागीर खंयच्या वाटेच्यान येता जावं खंयच्या येता तें दुबाव म्हणजे आतां कशें आहा चडशे लोक आमकां थंयसर सांगता बा हांगासून ते एवरी टायम ते जुंता कॉटर सोडटा म्हणून पावसाच्या टायमाचेर कळ्ळें न्हू. म्हणून आतां हांवें सांगलां कोण थंयसर जुंता कॉटर कोणा कडेन ऑथॉरिटी कोणा कडेन आहा तांकां तुमी उलोवचें आनी तें हें करचें म्हणून. इवन आमी PWD कडेन उलयताले सिवरेज हेका बाबा हें कशें जाता कितें कारण कितें आहा तुमचे कडेन कितें आसा रिकॉर्डाक कितें आसा जाल्यार तें उलयता. आदित्याक हांवें फोन मारलेलो आसा तेच्या बद्दल हांव कारवाय करतलो.